नरसिंह सरस्वती स्वामी गणगापुरा गेले बी ते औदुंबरांतूचे बी तांगेले एक वास आशिल्लो, गुप्त जेवण आशिल्ले थंय. ते औदुंबराक कोण भक्तीन सेवन करता की आणि गुरु ध्यान करता की ते बसून तांगेले टू मनांतले पूर्ण आशिल्ले. ते औदुंबर रुखाचे रूख आशिल्ले कडेनाची सुमार बेगीनशे दूर एक शिरोळ म्हणले गांव उरता. थंय गंगाधर म्हणले एकलो ब्राह्मण तागेले बायले भरशीक वास करता आशिल्लो. ती बरी गुणाची उरता आणि पतिव्रत बी उरते. ती चेडू जावो भितर मरत आशिल्लीच. इतले देवाला आराधन केले बी तिका चेडू जगनात ती गेली. अशी 5 चेडू जातात तिका. 5 चेडू जन्म येवचे मरताचे. कितले व्रत केले, उपास केले, कसले केले रिचे काही प्रयोजन जायना. तेन्ना ती एक ज्योतिषालय गोचे न्हू आपणाले कसले बाबा प्रारब्ध नसता म्हण ती तिगेले जातक आनी दाखयता. तेन्ना तांणी म्हणटा तिगेले जातक पळोवन तू गेल्ले जन्मान तू एक ब्राह्मणाले गे रीण कोण हाडले जे ताका ते परत दिल ना. तशें तो आता जन्म ह्यात पिशाच जाला. तो कशी पिशाच जाला की म्हळ्यार तू तागेले दुड्ड दिल ना म्हळ्यार हाज्यान तो आत्महत्या करून घेतली ताणें. तशें तो आता पिशाच जावन तुगेलो गर्भ नाश करता आसा म्हणून सांगता. ताका तू काहीतरी परिहार कर का. तेन्ना ती भारी दुःख जाता. आपल्या निमित्तान आपल्याला चेडू मानसनाची म्हणून आपणाक ती आपण निंदन करून घेता आणि ते ज्योतिषाक विचारता आपण ज्यानं पार लोकांना कसं कर का बाबा. तेन्ना ते ज्योतिष म्हणताचे ब्राह्मण आता पिशाच जावन आसा तागेले उत्तर क्रिया जालील ना. तू तागेले पिशाच जन्मचे तशी विधियुक्त जावन तागेले गोत्राचे ब्राह्मणाक 100 रुपये दान दिव का आणि 1 महिने पर्यंत कृष्णा तीराचे औदुंबरांत आशिल्ले नरसिंह सरस्वती स्वाम्याल पादुकेक पूज करून सेव कर का. हाज्यान तुका मुखार बरें जाता आणि शताविशी पुत्र जाता म्हणून सांगता. तेन्ना ती गरीब बायल मनशां ती आपणाक दुड्ड काय ना जाल्यार बाकीचे सांगितलं हांव करता म्हणून सांगून ती तांणी सांगितल्यार बरें करता. ती सदां ते पंचगंगा संगमा वचून न्हांवचे आनीक स्वाम्याल पादुका आशिल्ले कडेन वचून ते न्हंयचे उदक हाडून घेवन धुवचे आनी औदुंबराक 7 प्रदक्षिण घालून घेवन उपास करचे. अशें करता उरता. अशी करता करता एक 3-4 दिवसानंतर तिका एक सपन पडता न्हिदल तेन्ना रात्री. ते गेले जन्मात तिणें तिगेले गे तिका रीण दिलेलो तो ब्राह्मण तिगेले सपनांत घेवन तू मागीर 100 म्हाका अजून पर्यंत दिल ना. हांव तुगेलो जीव घेता. तुगेलो वंश केन्ना वाडच्या दिना म्हणून तिका मारचें येता. तेन्ना ती ते औदुंबराचे मागशे वचून थंय ते नरसिंह सरस्वती स्वाम्याक पांय पडता. तेन्ना तांणी म्हणटाचे अड ना तू भिव नाका आपण तुगेलो पाठराक आसा म्हणून सांगता स्वामी तिका. आनी ते पिशाची का अशें कसलें करता तू म्हणून विचारता. तेन्ना ते सांगता पिशाची की हिणें गेल्या जन्मान म्हाका 100 रुपये घेतिल्ले तिणें म्हाका दिल्ले ना म्हूण हांव आत्महत्या करून घेतले. तू म्हाका मोस केल्लो लोकाले बाजून उलोवचें ना म्हणून सांगता. तेन्ना स्वामी ताका म्हणटाची तू आमगेल्या भक्त लोकांक त्रास दिवचे ना. तू हांव सांगिल्ल्यावर कर. तुगेलो पिशाच जन्म वता पळय ही बायल मनशां तूं कसं दिता तें घे हांगच्यान वचून चड. तू आनी परत आयल्यार तुका शिक्षा दिवका येता म्हूण सांगता. ते पिशाच तांकां शरण येता. तेन्ना तिका ते पिशाचीक मुक्ती जावं म्हणून आशिर्वाद दिता. आनी तिगेले बी तुगेले जालें तसले हे ब्राह्मणाला नांवान दी कोणाकची दान म्हणून दिवशी ती तशी करता. तिगेले ते पिशाची लेक तोंद्र तिका चुकता. तशीच अशी थोड्या दिवसांनी पडना तशी ती जाग दिता तिका. ओटो हे सपन म्हण कळता. स्वाम्यान सपना येयले उलयले ओटो जाल्यार बी ते सपना सांगिल्ल्या वरी ती करता. हेर दिवस ना म्हूण कर तिगेले जे दुड्ड आसा ते घेवन एक ब्राह्मणाक जेवणा आपय ते ब्राह्मणाक ते दान दिवंगे ती तिगेले एक पापांतल्यान मुक्तत पावता. तशी मुखारी ती गुरुला आराधना कर सण मात्र तशी हेर दिवस तिका सपन पडता. आनी तेन्ना बी तिका सपनांत स्वामी दिसांगे न्हू 2 नारला तिगे हंटींग घाल न्हू तिका तुका चल जाता म्हणून आशिर्वाद दाल दयेन तिका गुरु अनुग्रहान पयलीं एक चल जाता. नंतर तिका एक चिल्ली बी जाता. ते चल्ल्याक 3 वर्सां जावपाची तेगेले चौल करका म्हणून एक बरो मुहूर्त काडून टू नमुन्याचे तयारी करता. जाल्यार फाल्यां चौल म्हळ्यार आज रात्री ते चेडूक एक नमुने धनुर्वायू म्हणटा न्हय ते जाता. आनी ते चेडू एक नमुने आंग आनी वांकडे करून पिडसा टायप जाता का ते आरामात जायना चेडू. अशें 2-3 दिवस ते चेडू मस्त वळवळटा. 3रे दिवस सूर्य अस्त जेवण ते चेडान जीव वता. ते चेडान गेलेले पण ते आवयक मस्त दुख येता. ती फातरा माती धडंगे न्हू मागीर चेड गेले हावत कशी उरवा म्हणून मस्त रडती. आनीक मागीर 5 चेडू जावो भितर गेलीचे जाल्यार बी म्हाका इतलें दुख जालें नाशिल्लें. आतां गुरुल दयेन म्हाका चल जाला हो शेतायुश्य जाता म्हणलें पण हांव भारी खुशी नाशिल्ली. जाल्यार आतां अशी विपरीत जाले हांव कसं करचें म्हणून ती मस्त रडता. रात्रभर रडती. दिना ते चेडाले मडे हेर दिवस सूर्योदय जाता तेन्ना बी ती बायल मनीस तशी रडत उरता.
त्यांनी त्यांची गावचे लुटू दारले ब्राह्मण लोक येऊन सांगतात बघ पिशी कर नका कॅन कॅन कसं कसं जेव्हा म्हणस की ते जाऊनच येता म्हणून सांगताय ती ते चरडा आपल्याला पट्टा बांधून घेणं म्हाका बी तुम्ही हे चरडा बरशी लासून सोडाची म्हणून ते औदुंबर वृक्षाला वचून गुरुले पादुकेले वचून झाडां घेऊन रडता कसं केलं बी ही ऐकना त्यांना नरसिंह सरस्वती स्वामी ब्रह्मचारी रूप घेऊन थंय येतात आणि ती मस्त सांगतात तू अशी करच्या ना तू अशी रड म्हणून कसं येता हे भुंयचेर जन्म येईल कोण अशी अमर जाल्ली आसाची जन्म येतल कोण की मरतल कोण की आम्ही खंयच्यान आयली की खंयच्यान खंय वताच की हे कोणाकय वतना म्हणून मस्त म्हणता न्ही तिका बोध करताय कसरे सांगले तिका मात वतना ती म्हणता आमगे नशीब आशिल्ले असले देवा कसले पांय पडचे देवाला पूज कसले करची आता पारस जर लोखंडा लागले रे ते भंगार जात म्हणताय तशीच म्हाका आमगेले नरसिंह सरस्वती स्वाम्यानं शतायुषी पुत्र म्हणून म्हाका वर दिल्लो ते फाच कशें जालें आनी तुमी गेले मुर्खतन कसं आसा ताकाच हांव मेगेले देव गुरुचरणाची रिची अर्पण करता म्हणून ती आपणाले दुःख सांगेन परत ते पादुकेला मात धडंगे रडता त्यांचे मस्त रोण 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 थकत ती आमचे लोक मस्त सांगता ते मड दे म्हण कित केल्यार ही दिना त्यान ती गेले ते संबंधी गावट बेजार येता मस्त हटमार शेसरी बैल मनीषा फाल्यां ते चरडाला अंगा आपल्या वासेच्या सूर्याना पडना ही दिवन दिता त्यांना मी ताका प्रतसंस्कार केले असे म्हणून त्यांनी तांगेला तोलून घेन गांव वताचे आता ते आंबप मात थंय उरलीच औदुंबर रुकाले रात्र मस्त येता आता एक 2 दिवस जावन घेन ते न्ही घोबायलांका न्हिद पडेल उरना आनी ते ओटील एक ते बायल मातशें सपन पडता सपनान तू स्वामी येवन ती विचारता तू कसं रडता कसं गेलं तुका चेल्ल्याका कसं कोणी कर्या उपाय म्हणता तेन्ना ही परत सांगेन बेजार करता स्वाम्यान आशिर्वाद जाल चेडू जरे वांचिल ना आता हांव बी ताजे बरशी जीव दिता म्हणून सांगता तेन्ना म्हणटाची राब भिव नाका आमी कसं पुणे कर्या म्हणून तांगेले आशिल्ले भस्म ते चेरडाला आंगा पुरा लावून घेवन आपण ताका जीव हाडयता म्हळ्यार सांगितलं तिका तेन्ना ती भिव घेवन जाग जेता आमी सदच दिसाची येवजूची रात्री सपनान पडत न्हय आमगे मुगेल प्रारब्धाक आमी देवाक कसले कसं म्हणचे मुगेल नशीब म्हणून ती मस्त रडता आनी ते चेरडाले शरीर घेवन अशी आपूणचे वता तितले घड भितर त्या चेरडाला आंगान तोट्टू घालून हुनसाणशी येता येवन जीव भरल्या वरता तेन्ना ती कसं दिसता खंय की हे खंय भूत संचार बी जालो हे चेरडाक म्हणून ती ते चेरडा सोडून दूर वता तितले ते चेरड कना आमा आमा म्हाका पोटा भूक लागल्या म्हाका जेवणा दी म्हूण अवसर धांवन दिवन रडता तेन्ना 3 वर्सां चेडो ती खंयच्यान दुदान दिता ना जेवण खंय दिता तितले घड भितर ती गेल अर्द्यांतल्यान ती एकदम दुदाचें सुरू येता तेन्ना ती भंय बी दिसता आनी खुशी बी येता बेबे वचून ती घोवा जागयत ते आनी सांगता अशें म्हाका सपन पळय एक संन्यासी येवन म्हाका विचारलो तो कसं जालें कितें म्हण हांव सांगता ताका कडेन भिव नाका आमी कसं पण करे हाक उपाय म्हणून चेडा लांगा ओट्टूची भस्म लावून घेन तेल काडून तूं थोडे भस्म बी घाले हांव जाग जेली कडे पयले हे चेडाक जिवयलो आनी अशें आपणाक दूध बी येता आसा म्हणून ती घोवा सांगता ताका बी भारी खुशी येता आयकून घेन तो गोलक धांवन येवन घेन औदुंबराक प्रदक्षिण घालतात आनी मस्त गुरुस्तोत्र करतात तशें ती तांगेले मागता गुरू पादुकेले आपण रागा आवडता कसं की म्हळे दुःखान माफ करायची तुमच्या कसले मनात जाऊन विचारना मागेल चुकी म्हणून ती माफ मागता तशी ते न्हंयतल्या वचून नांव घेवन येतात आनीक ते पादुकेचेर तिगेल रगत आनी पडेल उठणे झाडां घेतली तेन्ना ते ओट्ट धुवन करतात आनी थंय दिव बी लावन दवरतात सकाळ दिले न्हय तांगेले ते ओटू लोक सोयरे म्हळ्यार तांगेले मित्र परिवार उठ ते मड येलास का म्हणून येतात आयले तर चल खेळता उरत ते ओट्ट लोक भारी आश्चर्य येता ओट्ट लोक ते राबून गुरुस्तोत्र करतात आणि ओट्ट लोक खुशीन तांगे घेवन रावतात